आम्ही येयल्ले आसात साळगांवांत. व्हळी हाडूंक वयता आमी पोरणे दिसा. नमन सुरू झाले की गड्यांचेर आमच्या भार येता. देव, भुतां आणि मनीस महादेवाच्या गणांचो खेळ तो. तुम्ही येऊन 3 दीस पळयात देव प्रगट जाता. कोण तरी राक्षण असता म्हणतात ती तांकां करता. अशें म्हणटालो. डोंगरार चुट्टी दाखयता. आवाज केलो काय दोन दोन करतात. सो एक चुडी दिसता, अकस्मात पेट्टा, अकस्मात गायब जाता. जितले लोक हे करता आवाज करता तितले तो फ्लेमी एकाचे 2 करता प्रगट जाता. म्हणजे त्याकाय तो देवचाराक तो उत्साह येता. देव आणि मनशांचो एक तरेचो हो खेळ. हो ताळ्याचो खेळ. हो झुंड कसो तो वांगडाच धांवता ते फाटल्यान. तो फुडें गेलो पण तेका दिसतलो असो ना. तुजी भावना आल्या तू काय दी सांग शकता. 10-15 मिटराचेर हजारो संख्येने लोक वयता आणि तो थंय प्रगट जाता. ती भुतांय असता ती मागीर ती ते चाळो तो चड राती भाव ना. आणि आमच्या गावान जो देवाक येता तेणी आपली भावने नेवपाचो. मस्ती करची न्हू, सोरो हाडचो न्हू. देवा प्रती भावना दवरून हा येवचें. भावना देऊ न्हू. तेणीच येवपाचो नाल्यार बाकीच्यांनी येवपाचेच न्हू. कितल्यान सुमार येवचें म्हणजे ते मागीर तुमी गेट बीन बंद करता न्हू. पण एकच सगळ्यांका हात जोडून विनंती करता की जे भाविक येता त्यांच्यानी आपली मर्यादा राखची.